सोम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या, हरका स्तुती गाव एकठांय जाल्या. पातकां आमची वळखता भोगसाली मागता, ह्या सारका संगी मेळून बळी भेटयता. पवित्रास्थानांत तुझे संगी एकवटल्या, तुझ्या ह्या सरपोना वाटेली जाल्या. तुझी संगी मेळून बळी भेटयता, कुर्सा मरणान तुझ्या भागामी घेता. सोम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या, हरका स्तुती गाव एकठांय जाल्या. पातकां आमी वळखता भोगसाली मागता, ह्या सारका संगी मेळून बळी भेटयता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. बाळक जेजुते भोवमोगाच्या भवन आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक या बाळूक जेजूच्या नोवेनाच्या मिसाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. हांगासर आज एक विशेष दीस आल्तार बर्नो याजक आसात. संगतच पुरुषावार येता आसतना बेतनी मेळाच्यो धर्मीक भयणी ह्या याजकांक तांणी सांगात दिलो आनी हांगासर ह्या मुखल्या बांकार तीं बसल्यान. एक विशेष कारण आसा, कितें म्हळ्यार आदल्या ब्रेस्तारा दीस सुमार 30 बेतनी मेळाच्या धर्मीक भयण्यांनी शाश्वीत रितीन तांच्यो धार्मीक आंगवण्यो करून देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक तांचें जिवीत समर्पिल्लें आसात. ती कोणी परकी न्ही, आमच्याच कुटुंबांतली, आमच्याच फिरगजेंतली आनी आमच्याच समुदायाक तांची सेवा आसा. हें आमी मानून घेता आनी तांकां तुमचे समोर आज शाबासकी म्हणटा. मात्र न्ही, धन्य देवाची आशिर्वादां तांणी केल्ल्या ह्या बसवणेचेर ती प्रामाणीकपणान पाळूंक तांचे पसत आमी मागता. ह्या धर्मीक भयण्यांक ह्या पुणशेताक स्वागत करता आसतना आमची काळजां आनी मनां ह्या धर्मीक भयणी पसत न्हयसर हांगासर आसच्या बगार उरल्या सर्व 30 ह्या धर्मीक भयणी पसत आमी मागया. तूच बाळूक जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरूं. मात्र न्ही, तांची पात्रोन सांतीन आसा कर्मेलीत लिसियाचें सांत तेरेज, तिची मजत तांचेर आसूं म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा बाळक जेजू. आनी ह्या बाळक जेजूच्या उतरांचेर व्हडा फातीणेन बरोवशान आमी सांगात जमले. हांव प्रत्येक जावन ताका दिनवासूंक ताणें आमच्या कुटुंबाचेर उतरले सर कुरपे देण्या खातीर ताका दिनवास आसता आसतना आमचे सर गरजां खातीर विशेश रितीन आमी मागया जणिकल्याच्या खासगी इराद्यां खातीर. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता, तुमकां खरो संतोश जाय तर म्हजे संगी तुमी एक जावन रावोंक जाय. जेन्ना तुमी एक जावन रावतल्यात खऱ्या संतोशान तुमी भरतल्यात. हो खरो संतोश आमी सोदून आसा आनी तो हांव येवन हांगासर आयले. हांव त्या खऱ्या संतोशा खातीर ते कुरपे खातीर विशेश रितीन आमी सगळ्यार आमी मागची. पातकाची दूख धरून देवा तो एकामेकांता बोगसणे मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडा अपराध. ह्या पासत बगे हो सदांच हांव मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट
सर पदराणी ससनाच्या बापा जेजू तुजो पूत आनी करो देव म्हणून परगट शिकोवंक आनी विरोधांचेर झुजोवन करो बोवाड सांबाळूंक भगवंत आतनासियसक तुज्या धर्माध्यक्षाक तुवें उजवाड गटाय आनी दैर दिलें. ताणें दिल्ली तुज्या सताची शिकोवण घेवन तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यात जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वळवड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो, भावानो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी बावर्ताक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसांतावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशाची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्रत्मो दिवन हेर जातीच्या की आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार बावर्ता वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकांतलें जूं शिसांच्या कांदार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमंता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी असर ह्या विशयान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली वेंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हे प्रवाद्याच्या उतराक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव पाटी येतलो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कसलोन पडलेलें उबार हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो संगती आतां घडोवन येशो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकांतावन सोम्या थंय परतल्ल्यांक आमी उपात दिवचें न्हय. तरी पूण बोंब्याक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्यभिचार चुकयचे आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचे वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपिनिशी समजणी दिवचे. कित्याक मोइजेचे नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शारान परगट जातच आसा. हर एक साबाता दिसा सिनागोगान ते वाचतात. देवाचे उतार हे देवाची वडणूक. देवाची विस्मिता कडया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक
देवाची विस्मिता कळया. ताचे धारण दिसपडते कासया जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सर परसा ताची विस्मिता कळया. सर्पसा देवाची विस्मिता कळया. सर्वेस्पोर एकलोच रासा म्हणून राष्ट्रांका सोम सांगा. प्रीतुम ताणे थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर परसाची न्यायनीती काल तो सर्दी करतलो. सर्पसा देवाची विस्मिता कळया. सर्पसा देवाची विस्मिता कळया. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बकरे मुझो ताळो ऐकतात म्हणटा सो मी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमी तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां. तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोसू तुमचे थंय आसून तुमचो संतोसू भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे उतर. वखणी तुका ख्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आयच्या दिसाचो महत्व फादर स्टिवनान आमचे लागीं तुमचे मुखार दवरला. देवाक आमी अर्घ दिता. प्रत्येक जावन ह्या भयणींक मुखांतर तसो मोग आमकां त्या मोगाचे साक्ष आमकां मेळ्ळ्या. देवाक आमी अर्घ दिता ह्या भयणींक तें आपोवणें दिल्ल्या पासत आनी तें स्विकार करूंक तांकां आदार दिल्ल्या पासत. थोडो वेळ आयच्या वांजेलाचेर आनी आयच्या वाचपांचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. कोविडाच्या वेळार हांव कोटेश्वरांत, कुंदापूरच्या कोटेश्वरांत आसलो थंयच्या कोवेंतांत. आनी थंय दुसरें कांय काम ना म्हणल्या त्या एका कारणा खातीर आमकां मिसां आनी पुरा नातली नेंगे त्या दळा. त्या दळा थोडीं कुंकडां पोसलीं. आनी कुंकडां पोसतना तुमी जाणात ते पिलां काडूंक म्हूण तांतयां दवरची आनी ताच्या उपरांत कोंबयांनी पिलां काडची. आनी अशें पिलां काडल्या उपरांत 2 कोंबयांनी पिलां काडिल्लीं. आनी थोड्या तेंपा उपरांत तांकां भायर सोडल्या वेळार त्यो एकामेकाक झुजोंक लागल्यो दोनी कोंबयो. आनी इतल्यो झुजल्यो
एक कोंबी इल्लीशी मोठी आली बहुशा ती अशी उडोवन जुसोवन सकल पडताना पाय मोडलो जांगळा कडेन पाय मोडलो ताचे उपरांत ताका उठोवन वचूंक जालें ना मागीर त्या पिलांक कालें करचें म्हणून तिचो पाय मोडलो आनी ताका आस्पत्रे कडेन व्हरूंक जाता म्हळें आमी मास केलें आतां पिलां आसात ताची 4-5 पिलां आसात कालें करचें ल्हान पिलां आनी एका कोंबी हरशीं सोडताना त्या कोंबयेन सोमा बोल्स आयलें एक पिल मेलें तन्न मरी ಹೊನ್ನ मरी ಪರರ मरी कागे मरी कन्नडांत एक संगणी आसा तें म्हजें पील एका कोंबयेक सती तितलें बगता थोडे तेंपा उपरांत आमी एक इन्क्युबेटर हाडलें इन्क्युबेटर कोंबये विनेन्स तें तांतयां आसा तर जाल्यार पिलां काडूंक शकतात जाल्यार पिलां जालीं आतां तांकां व्हड करूंक जायचें न्ही एकच करंटाच्या लायटाच्या पोंदाक दवरून तांकां ऊब मेळाचें नाजाल्यार कोंबयेची ऊब मेळाचें करंट एपटी येतालो वेतालो तसो कंटिन्युअस नातलो आतां कोंबये सरशें सोडलें जाल्यार पयल्यान तूं कोत्ता बोन्स आयता म्हणून देखून कितें केलें राती कोंबी न्हिदले तेन्ना तिच्या पोंदाक ही पिलां पुरा व्हरून दवरलीं तिका खबरच ना तिनूय पिलां काडलीं तिची 4 की 5 कितें पिलां आसलीं तिची सांगता दुसरे दिसा उठोवन पळयतना 25 पिलां आहात कोंबयेक भोवशा कशें मेसचें कालें कितें म्हणून समजना कितें मिस्तेर म्हणून त्या 25 पिलांकी 30 पिलांकी ती सोरोवंक लागली भाऊन आनी भयणीनो एक वास्तवीक ही एक वास्तवीक संगत खंय एक म्हण जात ताचें म्हणटाना बरें करून पाळटा आनी थोडे फावटी त्या समजणे वयर येता ताका समजना हें कितें कालें गे म्हणून तें आमी तें मॅन्युप्युलेट करूंक शकता आमी मनीस पूण आमचें थंय जायतें म्हण जात कोण आसा म्हजें म्हणटना हांव उणी जाय की तें इल्लेशें जागो सनायन दवरता आनी कोणाचें म्हणटना तें तितलें कॅर करिना थोडे फावटी तांकां दांटून उलोवचें चिल्लून उडोवचें आमच्या व्यक्तित्वांत स्वभावांत आसता पूण आमकां सर्गींत हांव तो देवाचो पूत आयलो आनी म्हणलो कसो मोग करचो म्हूण शिकोवंक लागलो मोग करचो म्हळ्यार थोड्यांचो मात न्हय संपूर्ण मोग करचो म्हणलो आनी आईच्या वासपांत जें कितें जेजू आमकां शिकयता भोवशा आमच्या सैंबाच्या की विरोध म्हणयत सैंबाच्या खंडीत जावन ऊंस मनशा सैंबान हें करूंक तितलें सलीस न्हय जेजू सांगता पळया जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावचें आनी जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीचे मोग करियेत पूण जेजून मोग केल्ल्या बरी आमच्यान मोग करूंक साध्य आसा गे जेजून कसो मोग केलो कसलोच पक्षपात नासतना प्रत्येक जावन हेरांनी कान उडयल्ल्यांक दांटून उडयल्ल्यांक कीळ म्हणून लेखिल्ल्यान सुद्दां इल्लो सडस मोग केलो आनी इतलो मोग केलो आपणाक खाली करच्या मापान मोग केलो आनी जेजू म्हणटा असो तुमी मोग करूंक फावो आनी त्या मुखांत तुमी म्हजे शिस म्हणून दाखोवंक फावो जेजूचे ल्हान फूल तेरेज आपल्या आत्मचरित्रेंत स्टोरी ऑफ ए सोल तातूंत तिची समजून ह्या तिचो नियाळ ह्या जेजूच्या एकच उपादेशाच्या वयर आमकां दिता आनी ती म्हणटा जेजू परण्या सोल्ल्यांत तुवें सांगलें देवाक उल्लेख करून तिणें सांगचें परण्या सोल्ल्यांत सांगलें मोग करा एकामेकाचो मोग करा द्वितीय नियमांत आमकां तें पळोवंक मेळटा तो ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं विचारूंक येताना 6 उपादेशां पैकी वर्तो उपादेश खंयचो जसो देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर तितलेंच पूण जेन्ना तूं ह्या संवसारी आयलो निमाणें जेवण वेळार तुवें म्हळें खाली जसो बापाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग करचो इतलो मात न्हय जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी मोग करा म्हणून तुवें एक मेट आनी की वयर दवरली जेजू तुवें मोग केल्ल्या बरी हांवें करूंक साध्य आसा गे जेजूचें ल्हान फूल तेरे सवाल मारता आनी तितलो जाप दिता आनी म्हणटा खंडीत जावन म्हज्यान साध्य ना पूण म्हाका हें करूंक साध्य नासलें तूं म्हज्या लागीं कर म्हूण सांगनाय तर असो अर्थ कितें म्हळ्यार तुवें म्हज्या मुखांत्र मोग करूंक सोडीचें म्हणून तूं आशेताय तूं म्हज्या मुखांत्र मोग करीचें म्हूण आशेताय समजलें हांवें मोग करचो न्हय बगार जेजू तूं कसो खुर्सार मेलोय तशें तूं म्हज्या मुखांत्र मोग करूंक आशेताय देखून म्हजें काम मोग खाली करचें न्हय तुका म्हज्या मुखांत मोग करूंक सोडचें तें आमचें आपोवणें भोव सोबीत रितीन ती विवरिता आज भाऊन आनी भयणीनो खंडीत जावन हांगा आसचें तुमी जायती आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांचो तुमी मोग केला
पूण हांव पातये ना तुमी सगळोसो तुमच्या भुरग्यां मोग केल्ल्या बरी आनी एकल्या भुरग्यांचो मोग केला म्हणून करूंक जायना आज तें आपोवणें आनी त्या खातीर एक धार्मीक आपणाचें कुटुंब म्हणून एका स्त्रियेक या एका दादल्याक चिटकोवन एक धाकटुलें कुटुंब बांदिना हांवें जेजू बरी मोग करूंक जाय आनी जेजूक म्हजे मुखांतर मोग करूंक सोडूंक जाय देखून हांव कोणाक एकल्याक हांव सीमीत जावन रावना हांव संपूर्ण जावन जेजूक समर्पिता आनी असो परिणाम जावन संपूर्ण जावन जेजूक म्हज्या मुखांतर मोग करूंक सोडता हें जावन आसा एका धर्मिकाचें आपोवणें त्या खातीर आमी त्यो 3 आंगवण्यो घेवच्यो त्यो 3 आंगवण्यो घेवच्यो बांदूंक न्हय जैलांत घालूंक न्हय बगार संपूर्ण जावन मोग करूंक एक स्वतंत्र मेळच्याक हें आमचें आपोवणें आज देवाक आमी अर्गां दिता तें मनशा स्वभावान जावचें न्हय तें देवाचें विस्नार देणें आनी तें घेवंक थोड्यांकपणी देव उर्बा कुरपा आदार दिता जायत्यांक दिता पूण जायते पडे आमी समजना हांव त्या कोंबये बरीत आमचेंत म्हणून हेरांक बोनसायत हांव हेरांक लागाड काडटा आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या तर जाल्यार पयल्या सुरविल्या क्रिस्तांवां मदें एक समस्या आसलो कित्याक ते विविध धर्मांत हांव क्रिस्तांव जाताले थोडे जुदेव धर्मांत हांव आनी थोडे जुदेव न्हय आसले जेंतील म्हणटा आमी अन्य धर्मांत हांव क्रिस्तांव जाताले पूण क्रिस्तांव जाल्या उपरांत खंयचो संप्रदाय पाळचो कितें पाळचें थोडे म्हणाले जुदेवाचो संप्रदाय हिस्स पाळीचे तेन्ना मात्र क्रिस्तांव जावं येत देखून सुन्नत जावन आसा जुदेवांनी पाळचे ती संस्कृती हेरांनी सगळ्यांनी पाळीचे म्हणून आनी तितल्या आतां वाद विवाद जालो आनी क्रिस्त येयल्लो जर सुन्नत पाळचे मुखांतर आमकां साल्वासाव मेळचें जाल्यार क्रिस्ताच्या मरणांत कितें अर्थ आसा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं कसलोसो संप्रदाय गरज ना संपूर्ण जावन क्रिस्ताक पातयल्ल्या वरवीं ताणें शिकयल्ल्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं मात्र साल्वासाव मेळचें देखून असल्या पुरो संप्रदाय गरज ना म्हणून वाद विवाद उठलो आनी तितल्या आतां सगळे आपोस्तल आनी चड मुखेली सांगात आयले आनी तांणी एक भासाभास चलयली एक डिस्कशन चलयलें जेरुसलेमांत जाल्लें हे जाल्लो एक भासाभास एक संवाद सादारण एक क्रिस्त शका 50 इसवेंत जालें म्हणटात जेजू मरून एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां भितर जाल्लो तसलो एक तर कितेंय करयत गे आयच्या वाचपांत पेद्रू म्हणटा हांवें पळयलां देवान आपणाचो पवित्र आत्मो जेंतिलांक दिल्लो जसो आमकां जुदेवांक दिला तसो जेंतिलांक दिला आनी ह्या खातीर देवा विरोध आमी वेचनाका जर आमी जेंतिलांच्या वयर कितें रिस्ट्रिक्शन घालता जाल्यार हें पाळीचें तें पाळीचें म्हणटा जाल्यार आमी देवा वयर एक निर्बंध केल्ले बरी कित्याक तांणी तें खंयचेय पाळच्या पयल्यान देवान तांकां पवित्र आत्मो दिला म्हळ्या उपरांत आमी कितें हें पळय रिस्ट्रिक्शन घालचें पेद्रू म्हणटाना जाकोब म्हणटा तो जाल्यार पुरो सगळें पाळची गरज ना पूण 3 मिनिमम संगती तांणी पाळीचे एक प्रद्वारा दारूंक नजो दुसरें बोंब्यांची पुजा करूंक नजो आनी तिसऱ्यान जें कितें रगत आसा गोमटी चिड्डून तें खावंक नजो रगत देवाच्या जिवाचो जिवीत असो संकेत देखून तें रगत भायर सोडचें देखून हे 3 कंडिशन्स तांणी घाल्ले आमी पळयता वाद विवाद आयलो पूण तो थांबोवंक तांकां जाणवाय पवित्र आत्म्यान दिली आनी ताच्या मुखांतर जायतें बरेंपण आयलें आयच्या सांताचें जिवीत जर आमी पळयलें जाल्यार आतानासियस म्हणलो आयचो सांत आज ताका आमी मान करता 293 इसवी 293 तो जल्मल्लो अलेक्झांड्रियांत इजिप्तांत आनी ताच्या उपरांत तो सेक्रेटरी जालो बिसायब असो बिस्प अलेक्झांडर म्हणल्यार असो सेक्रेटरी जालो आनी ताच्या उपरांत तो बिस्प जालो पूण मुख्य जावन ह्या सांताचें कॉन्ट्रिब्युशन जर आमी पळोवंक गेल्या तर जाल्यार एक व्हडली एक इगर्ज तेच्या सुरवेर एक हेरेज आसली हेरेज म्हळ्यार खऱ्या शिकवणे विरोध देवा विशयांतल्या खऱ्या शिकवणे विरोध एक शिकवण आयली ताका आमी एरियनिझम म्हणटा एरियस म्हणलो एकलो याजक ताणें सुरू केल्ली ती शिकवण कितें ती शिकवण बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या विशयांतलें कन्फ्युजन आतां देव म्हणटना देव सासणीक ताका आरंभ ना ताका अंत ना जसो आदी तसो आतां आमी म्हणटा तशें आनी सदां सर्वता आरंभ आनी अंत ना तुल्लो इटर्नल एक
दुसऱ्यान तो बदलना, तो बदलना, तो सदांच जसो आसा तसो. आनी तो आनी एकल्याच्या वयर डिपेंड जावं ना, ताका कोणेंय रसले न्हय, तो सदांच आसचो तसलो, तो कोणाचेरच डिपेंड जावं ना. हें देवाचें सैम. आतां जेजू विशयांत उलयतना, क्रिस्तांव विशयांत उलयतना जेजू त्याच सैम असो की म्हणलो तसलो वाद. आनी वो याजक एरियस म्हणलो तसलो अलेक्झांड्रियाचो, तो म्हणलो ना, जेजू आनी बापा मदें फरक आसा. जेजूक बापान रोसुल्लो, तो ताच्याच सैम असो न्हय, तो ताचे वयर डिपेंड जावन आसचो. ताका एक आरंभ आसा, ताका एक अंत आसा. आनी त्या खातीर असलो एक सूख वाद मांडलो. मात न्हय, जायते क्रिस्तांवांनी तो फॉलो केलो. जायते बेस्पूद अशे क्रिस्तांव वो वाद मांडूंक लागले. देव बाप आनी ताच्या की सेकेल सोपूत इक्वल न्हय, ते पवित्र त्रित्वी एक न्हय, देवाचे आनी जेजू क्रिस्ताचें सैम एक न्हय म्हणलो तसलो वाद. आनी तेन्ना आयचो सांत अतनासियस अनेक वाद मांडून जायतो झुजलो ह्या सूख शिकवणे विरोध. जेजू सासणीक देवातावण निप जाल्लो देखून आमी आयल्या वर्तावण आयतारा दिसा आमी सर्मावाच्या उपरांत सत म्हणटा. पयलें खंयचें म्हणटाले हांव, धाकटें सत म्हणटाले हांव न्हय गे. ताच्या उपरांत खंयचें आतां खंयचें म्हणटा आमी? आं, ताका नांव घालें त्या सत म्हणटाचें नायसियाचें सत म्हणटा, नायसियन क्रीड. हें 325 इसवेंत नायसिया गांवांत जाल्लें तसलें व्हडली सिनोद सभा. जशें आमी दुसरी वातिकान सभा म्हणून तुमी आयकलां, तशेंच ही एक व्हडली सिनोद सभा बिसायब आनी धर्मशास्त्री सांगाता येवन ह्या विशयाचेर तांणी वादविवाद मांडलो आनी एका निर्धाराक आयले. आनी पवित्रत्म्याच्या कुरपेन, पवित्रत्म्याच्या त्या उजवाडान तांणी हें क्रीड, हें कितें आमी सत म्हणटा म्हणून आमी पसारता तें थंय आयिल्लें. थंय तांणी स्पश्ट रितीन उल्लेख केलें, ताका रसूंक ना. तो बापातावण निप जाला, बापातावण बापाचें आनी ताचें सैम एकच जावन आसा. देखून हें व्हडलें सत परगट जावंक ह्या एका सांदान अतनासियान जायतें काम केलें. आनी असो परिणाम जावन जायते कश्ट ताका मेळ्ळे. 5 फावटी ताका देशांतर केल्लो. ताका तो बिस्प जाल्या उपरांत ताका गडी पार केल्लो, कश्ट जालो. जाल्यार ताणें हें सत ताणें परगटलें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयचे एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन देवाक आमी अर्घ दिवया. विविध रितींनी आपणाच्या हजरपणान आपणाचो मोग तो आमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करा म्हणलो आदेश तो दिताना आमचे थावन तो आशेता कितें? एकच, आमचे सांगाता रावोवंक आमी ताका सोडिचे. आमचे सांगाता रावोवंक ताका आमी सोडिचे. देखून तो म्हणटा, म्हज्या मोगांत तुमी रावाचे, म्हज्या मोगांत तुमी रावाचे. बी इन माय लव. तर खंयच्यो पुरो संगती जेजूच्या मोगांत आमकां रावूंक सोडिनात. आमकां हरी एकल्या दुसऱ्यो संगती आसा, कसो संगत न्हय. जांक पुरो थोडे बुक्सूंक कश्ट जाता, बुक्सिना आमी. सुलाभ जाता म्हणल्या खातीर न्हय, जेजूच्या मोगांत रावाचें म्हणल्या खातीर हांव बुक्सितां. थोडे फावटी आळसाय येता, तें करचें नाका, तें म्हजें काम करचें न्हय, म्हजें न्हय, कित्याक करीचें. जेजूच्या मोगांत रावाचें म्हणल्यार त्या एका उद्देशा खातीर हांव म्हजी आळसाय सांडटा आनी हें इल्लें बरें काम. म्हजो फायदो तूं सोदचो न्हय आनी एकलें बरेंपण तातूंत कितें बरें आसा जाल्यार करता. देखून असल्यो धाकट्यो 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 संगती, हर एक संगत त्या जेजूच्या मोगांत रावोवंक जर आमी सोदता आनी प्रयत्न करता, विंचणार आशिर्वाद आमकां मेळटले. हाच्या वांजेलाच्या निमाणे वाक्यान म्हळें, तेन्ना तुमी म्हज्या मोगांत रावता जाल्यार तुमी कितेंय मागा, बाप तुमकां दितलो. कितेंय तुमी मागशात तो तुमकां दितलो. सदांच ताच्या मोगांत रावोवंक तो आमकां आपयतना परत येवकरिस्ताच्या ह्या मेजार जेजू परत येता. आमचे संगी रावोवंक आशा येता. ताच्या संगी रावोवंक आमची उर्बा आमचे अत्रेक जावं दी. Subit srishtiso Mushankelai tuvi mukuturasnaso Tu kami dilvasta Amka samarpita
वाटेर सुटलो सुंतो काळसा वाळान बुरलो आना उंड्या वायना सोवे तुका भेटयता स्वीकार कर बापा पावन कर आमकां बापा तूं रचना सोबीत सृश्टीचो मोशान केलाय तुवें मुकुट रचनाचो तुका आमी दिवासता आमकां समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमेक आनी आमच्या केपेचो देवा सर्वेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा भाग्यवंत अतनासियस परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या बोवार्ता पासत तुका दिन वसून हें बलिदान आमी समर्पिता आनी आमचो बोवार्ता पुट सांबाळून तो संवसारांत विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अतनासियस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता आनी संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरां सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचें नांव तुका जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu jivan sara, Jesu novya yetolo. Jesu melo, Jesu jivan sara, Jesu novya yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवस्तांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, पीटर पौल आमचो गवळी बाप आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरी देवाची माये संगती, बागेवोन जुजे तिचो पती, बागेवोन धर्मदुतां, सांत अतनासियूस आनी सर उकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची फातीन बरो सर्गींच्या बापा थंय दवन जेजून शिकयल्या उतरांनी सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोबती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराची पाक करतली, आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची पाक करतली, देवाची शिडी संसाराची पाक करतली, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भाव भयणीनो, काळजांत आयिल्ल्या जेजूक मौनपणी थोडो वेळ दिन वाचुया आनी असो संदेश आमच्या मुखार आसा. म्हज्या मोगांत तुमी एक जावन रावात आनी थोवळ तुमी एकामेकाचो खरो मोग करूंक शकतल्यात. आमी जायतो एकामेकाचो मोग आशेता आनी मोगा फाटल्यान धांवता खंय मेळटा म्हणून, पूण खरो मोग फकत जेजू दिवंक आमकां शकता. त्या जेजूक आज आमी अशी रितीन अर्गां दिवया. ताच्या मोगांत रावन ताचे भाशेन प्रत्येक जावन हेरांचो निस्वार्थपणी मोग करूंक कृपा मागया.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, मुनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत खरो देव म्हूण भाग्यवन अतनासियस बराबर आमी सत म्हणटा. ह्या पवित्र यज्ञान ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या. त्या वरवीं ताचें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं आनी ताची खरी वळख हेरा मनशांक आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज आल्तार बर्नो याजक आसात ते आमी समजता. आनी आयचे प्रधान याजक जावन आसात आमच्या कवयंताचे वडील मारदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना. आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले जावन आसात मारदीक बाब दीप फर्नांडीस. आनी आमच्या कवयंताचे देवपणीचे डिरेक्टर फादर विल्सन तावरो आसात. तांचे सांगाता एक जण सैरे याजक हांगासर आसा. फादर एडविन डिसोजा, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च सामकोण कारवार दिएसीचे. तांकां तांचे सांगाता आसात रोशन लोबो कपुचीन बान्नूर फिरगजेचे प्रस्तुत नागपुरांत तांचो गवळीक वावर ते दिते आसात. आनी तांचे सांगाता आनी एक सैरो याजक पयशिल्ल्या टंजानिया तावन हांगासर पावला. फादर प्रोस्पेकांजा 2020 इसवेंत तांची याजकी दिक्षा जाल्ली. आनी हांगासर ते आसात फाटल्या सुमार 40 वर्सां तावन आमी थंयसर मिसां वावर करते आसात. आनी तांचें फळ जाल्लो तोंचोच याजक आज हांगासर आसा. तुमचे सुमेज तांचे नांवे ह्या सकटचो याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटून तांकां आतां हांगासर आमचे संगी आसात बेतनी मेळाच्यो 6 धार्मीक भयणी. हांवें म्हळें ह्या वर्सा तांकां सुमार 30 धार्मीक भयण्यांनी निमाण्यो आंगवण्यो करचें भाग फावो जाला. आमच्या सालत्या भाशेन आमी म्हणटा मुदी मेळची म्हूण. तांणी शाश्वीतपणी तांची आंगवण्यो करच्यो दुबळेकायेची आनी विधेयपणाची आनी अंकुरपणाची. एका सिस्टान वामंजुरांत, 2 सिस्टांनी केरळांत, 12 सिस्टांनी पोरच्या ब्रेस्तारा बेंदुरांत, 6 जाणां सिस्टांनी धारवाडांत, 5 जाणां सिस्टांनी गौहाटींत आनी 5 जाणां सिस्टांनी ओडिसांत धार्मीक आंगवण्यो केल्ल्यो आसा. आनी हांगासर आज ह्या 6 जाणां सिस्टरांक आमचे संगी आसून तांकां शाबासकी पाठोवंक मात्र न्ही, तांचेर देवाचें आशिर्वादां मागोवंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. हांव सिस्टरांचीं नांवां आपयतना तांणी मुखार येवचें आनी आमचो मान कोविंताच्या वडिलां तावन स्विकार करचें म्हणून विनंती करता. सिस्टर एम स्वाती, ती बाजल फिरगजेची. गिल्बर्ट आनी जेसिंता क्रास्ता तिचे माय आनी बाप. 3 जाणां भुरग्यां पैकी ती तिसरी जावन आसा. दुसरी आसा सिस्टर एम वीना ज्योती. ती मायद दिवस फिरगज पुत्तूरची. वालेरियन आनी बेनेडिक्ट डिसोजा तिची माय आनी बाप. 2 भयण्यां पैकी ती दुसरी. सिस्टर दीप्ती रोशनी डिकुन्ना, सेंट एंटनी फिरगज फेर्मायची. देवदीन बेनेडिक्ट आनी आलिस डिकुन्ना तिचे माय आनी बाप. 3 जाणां भुरगीं ही दुसरी. सिस्टर एम रेशमा जसविटा नजरेत, सा रॉक फिरगज निरुडेची. रोनाल्ड नजरेत आनी जेसिंता डिसोजा तिची माय आनी बाप. 2 भुरग्यां पैकी ती दुसरी. सिस्टर एम रेनिटा वेगस, सेंट फ्रांसीस असिसी चर्च नायनाटची. देवदीन मॅन्युअल आनी सिसिलिया वेगस तिची माय आनी बाप. 7 जाणां भुरगीं आनी तांतली 7वी ती जावन आसा. सिस्टर एम वानिता टेल्लिस,
होली क्रॉस चर्च हॉस्पिटलची देवदेन मतायस आणि फेल्सिटिल्लिस तिची माय आणि बाबू दोगां भुरग्यांपैकी ती दुसरी. परतेन एक पोटी ह्या सिस्टरांक तुमचे नांवी हांव शाबासकी पटयता आनी बाळका जेजूची विंसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. आतां सिस्टर रेशमा जोस्विटा नजरेत मुखार येवन तिचे काळजाचे आवंडे आमचे मुखार दवरतली. मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज हांव भयण रेशमा जोस्विटा गांवांत निरुडेची बेतनी मेळाची तुमचे मुखार देव आपोवणे विशयंत तशेंच बेतनी मेळा विशयंत उलोवंक अपेक्षिता. आमचे बेतनी मेळा सुस्थापक जावन आसा देवाचो सेवक मोन्सिन्योर रेमंड फ्रांसीस कामिलस मस्करेनस. ताचो जल्म शिवमोग्गा जिल्ल्यांत 1875 जालो. देव बिरेन तिच्या कुटुंबान जल्मून वाडोवन ताच्या शिकपाच्या हंतर पावतना तांकां एके स्त्रियेन सांगिल्लें अशें आसा, तूं एकच बरो व्यक्ती जातलोय ना तर तूं खंयच्याकी उपकाराक पडनातलो मनीस जातलोय. रेमंडान दिल्ली जाप अशी आसा, हांवें कित्याक एक वायट व्यक्ती जाय हांव एक बरो शेगून असो व्यक्ती जावन संवसाराचेर बरेपण हाडटलो. त्या वेळार सांगिल्लें हें उतर आज पर्यंत जिवें उरोंक शकलां. आनी आमच्या स्थापक बापान हो बेतनी मेळ 1921 वेर जुलय 16 वेर ह्याच आमच्या बिंदुरान घडलो. हो आमचो मेळ नई भागार आमच्या मंगळुरान सगळ्या संवसारार विस्तरला. पयशिल्ल्या आफ्रिका, एशिया, युरोप आनी साबार जाग्यांनी आमची बेतनी भयणी देवाची सेवा करून आसात. भावा भयणीनो, आज म्हाका एक बेतनी भयण जावन तुमचे मुखार उबी रावूंक वर्ती धादोसकाय आनी अभिमान भोगता. देवान ताची सेवा करूंक म्हाका आपोवणें दिवन ताचे मिसांव पोंतान पोंत विस्तरूंक उलो दिला. जेरेमिया प्रवेदीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 4 हातूंत आमी वाचता, आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंचून काडलां. हें उतर म्हज्या जिवितांत खरें जालें. म्हाका लाभलेल्या देव आपोवण्या विशयंत उक्त्यान आनी वर्त्या संतोशान तुमचे मुखार सांगूंक हांव खुशी पावतां. म्हजी मम्मा एक टिचर. ती 9 म्हयन्याची गुरवार आसतना निरुडेतावन विटला म्हणल्या पयशिल्ल्या गांवाक शिक्षकी जावन तिची सेवा दिवंक वेतली. आनी डिलिव्हरीच्या इल्ल्या पयल्या दिसा ती एका भयानक एक्सिडेंटाक वळख जाली. ती ऑटोर वता आसतना 7 जाणां संगी वता आसतना एक भयानक एक्सिडेंट घडलें. ते घडच्या इल्ल्या पयल्या वेळार तिणें सांगिल्लीं उतरां हीं जावन आसात, सौम्या म्हज्या बाळाक उरय आनी हे म्हज्या भुरग्याक तुज्या सेवेक हांव धाडटां. सर्वांनी बरोवसो सांडल्यारी तिची उतरां देवाक आयकलीं आनी एक्सिडेंट जाल्यारी हांव शाबितायेन ह्या संवसारी पावलीं. देवान केल्लें अजाप वांसना म्हूण उरिल्लें हें बाळ आज हांव एक बेतनी भयण जावन तुमचे मुखार हजर आसां आनी उबी आसां. कितली वर्ती देवाची महिमा. वय मोगाच्यानो, देव खंयचे घडये आपयता हें आमी ननाव. म्हज्या मम्मान म्हाका सिस्टर जावंक उर्बा दिली. आमी दोगां भुरगीं, म्हजो धाकटू आनी हांव सदांच मिसाक वेतेली. हांव हर एक फावटी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना जिजू तें म्हाका आकर्शण भोगतलें. जिजूक सदांच स्विकार करीचें म्हणली म्हजी आशा म्हजी तें चड आनी चड उब जाली. धर्मीक भयणी सदां आल्तरार सेवा दिता आसतना म्हाकाय तांचे परी जायज आनी तसलें भाग म्हाका फावो कर म्हूण धन्या देवा लागीं हांव सदांच मागतलीं. म्हजें PUC शिकप समतस म्हाका धार्मीक भयण जायचें म्हणलें भोगप चड आनी चड दसूंक लागलें. आनी ही म्हजी आशा हांवें कुटुंबादारा लागीं सांगतना ताणें म्हाका वर्तें प्रेरण दिलें. आज पर्यंत हांव म्हज्या अभ्यासांत संतोशान आसां.
आनी हांवें एप्रिलाच्या 25 धार्मीक बेसाच्यो शाश्वत आंगवण्यो केल्यो. म्हज्या सांगाता 30 धार्मीक भयणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवची सांगाता एकवटान आमी 10 म्हयने तरबेतीसून आमकांच आमी धार्मीक बेसाच्यो आंगवण्यो आंकवारी निस्कळपण विधेयपण आनी दुर्बळकाय जिणे पर्यान जियोंक मुखार सरल्या. देवाचे आपोवणे विशिश्ट आनी मोलादीक जावन आसा. आमी वाचता जॉन 15:16 यू डीड नॉट चूज मी बट आय चोज यू. देवाचे आपोवणे लाभतना आमी फाटीं फुडें सरनासता ताच्या उल्याक पाळो दिवंक जाय. देव आमकां खंयच्या तरी जावंक पुरो. आमी कामाक भरती जाल्ल्या तवळ वा उंचलें शिकाप जोडटना आमची तालंतां उर्जीत करूंक आशेतना आमकां देव आपोवंक पुरो. हांगासर आशिल्ल्या साबार पैकी देवाचे आपोवणे हेंच परी लाभलां. आपयल्लो देव आमकां चिनयेन कितले कश्ट आयल्यारी तो आमकां सांडून घालचो ना. ताणेंच म्हळां माते वाचनावांचेलान अध्याय 20 आनी 8 वोड 20 संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो. जर आमकां देव आपयता म्हूण बगता तर घडाय करिनाकात. बेतनीचें दार आनी सर्वांचें दार सदांच तुमकां उक्तें आसा. बेतनीची मोरी मार्ता आनी लाजरस जेजूक तांच्या कुटुंबान सदांच स्वागत करतलीं. तशें आमी आमच्या मेळाक तुमकां स्वागत करूंक तयार आसांव. सदांच मागणें करा आनी देव आपोवण्यांक आमी सर्वांक काल्तिमान घालया. मोगाचेनो आज आमकां हांगासर येवंक एक अवकाश करून दिल्ल्या सर पाद्र्याबांचो आनी मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचे खातीर मागून आमकां बरें आशिल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन तुमचो आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच आमच्या सर्वां खातीर तुमी मागा म्हूण आमी तुमचे लागीं कालतेपणी मागता. तुमचे खातीर आमी सदांच मागतल्या. सर्वांक देव बरें करूं. मोटव्यान आपणाच्या आपोवण्या विशयांत आनी बेतन्या विशयांत सांगल्या भयणी तुमकां देव बरें करूं. प्रागजे बळकाजीचे नवेन सकड्यांनी देंबी घालची. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सोरतरांच्या गरज आनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावज जालें. नेनेरां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सोर गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सोर ते सावा बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरया. जायती मागणी विनवण्यान आमी आयल्या. बावर्तान मागलें तर सक्कड साध्य. त्याच बावर्तान आमची मागणी बाळकाजीच्या पांयां दवरया. मागया आमच्या कुटुंबा पासोतो कुटुंबाच्या सोर सांद्यां पासोतो भुरग्यां पासोतो युवका युवती पासोतो प्रत्येक तरान मागया आमी आमच्या कुटुंबांत पिड्यांत वळवलता जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. जायती आमची भाऊ भयणी पिडेस्त आस्पत्रेंत आसात. जायत्यांनी मागोवंक सांगलां. त्या भाऊ भयणी सोडस करता आसतना जायतो लोक ह्या पुणशेताक आपणाची मागणी येतात. तांचे खातीर आमी मागया. मागया दावेचे रिजल्ट बेगीन येवचार आसा. ते रिजल्ट बऱ्या रितीन येवच्या खातीर कितें तांच्या जिवितांत भुरग्यांनी आशिल्लां तें तांकां फावच्या खातीर ताजे सांगत आमी मागया. ह्या जागपणाक दर भाऊ भयणीक आपोवणें देवाचें आपोवणें तांच्या जिवितांत आसा जाल्यार ते संतोशान स्विकार करन बेगीन भरती जावचे खातीर आमी मागया. ही मागणी आमची सुरू मागणी मौनपणी बाळकाजीच्या पांयां आमी दवरया. सकट सांगात म्हणया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सोर पदवी आज्या पितरांक उगडा पेळे आसता. तुजो हात बेसांव दिवंक उकलो आसता. तुका आपातीन उलो मारतल्यांक सक्तान दयन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापासरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी त्या संवसारांत जावं. सोदीक परतो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची वादकां बघूस
आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुरपेन बरले समित जे संगाता स्त्री आमी तोतूस देव आनी सदैव फॉल तुज्या कुस्टीन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवा ते माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन. आनी देवा सोपोत मोनीस जालो आमच्या मदें जियेलो. नमान बरे कुरपेन बरले समित जे संगाता स्त्री आमी तोतूस देव आनी सदैव फॉल तुज्या कुस्टीन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवा ते माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन. आनी देवा सोपोत मोनीस जालो आमच्या मदें जियेलो. नमान बरे कुरपेन बरले समित जे संगाता स्त्री आमी तोतूस देव आनी सदैव फॉल तुज्या कुस्टीन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवा ते माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन. आनी देवा सोपोत मोनीस जालो आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काजाचेर एक काकुतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार आमी सर पडन मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सोर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून जायतीं अजाप आमच्या जिवितांत केल्यांत. जायतीं कळीत आसात वा कळीत नातलीं सर उपकारांक मौनपणी अर्गां दिवया. सकट सांगात म्हणया ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या दड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या म्हाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तोर दी. सगळं क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिव दी आनी तुजी गळनातली देवी जोड स्वस्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन. Jesu baळका नमन तुका. हे जेजू बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल मोले कुपेसून भिंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसांव आमचेर घाल मोले कुपेसून भिंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर. आमचे सुबेर राव तूं रक्षण दिवो. आमचे भितर राव तूं सांबाळ व्हरून. आमचे संगी तूं आदर सोडून. आमचे फाटल्यान राव तूं राखून व्हरून. हे जेजू बाळका वंदन तुका. हे जेजू बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल मोले कुपेसून भिंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसांव आमचेर घाल मोले कुपेसून भिंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर. मुखार पुत्रा सोवे हांव
आंखवार बरी आशीर्वाद देव आमकां घेवन कुर्साची कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.